नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराचे महत्वाचे खबरो घेऊन आदिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बायणा दरोड्यांतलो एक दुबावीत सागर नायकाच्या दुकानात आशिल्लो कामाक एका वर्सा पयलीं सोडिल्ले काम दरोडो घालपी 6 जाणांक पुलिशेन हाडले गोंयांत। फरायिल्लो म्हालवसूय केलो जप्त। जिल्हा पंचायत आरक्षणाक हरकत घेवपी दोनूय याचिका उच्च न्यायालयान मानल्यो भायर। उच्च न्यायालयाच्या निकाला उपरांत सरकारान सोडलो सुटकेचो श्वास, थारिल्ल्या प्रमाणूच जातली वेंचणूक। अनाथ आशिल्ल्यांक सरकारी नोकरेत दितले प्राधान्य। खडमालाची येरादारी करपी ट्रकांक रोड टॅक्सात मेळटली सवलत। सनद मेळोवपाचो काळ 60 दिसां वेल्यान येतलो 45 दिसांचेर। मंत्रिमंडळ बसकेत घेतले निर्णय। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ले आरोप पुरायेन फटीचे। आता मेरेनच्या तपासात कितेंच सापडूंक ना, डीजीपी आलोक कुमाराची माहिती। बफर झोन मार्क करून रातपाळी करत बंद, ना जाल्यार मायनिंग करतले बंद। मुळगावचो प्रश्न सुटावो जाय मेरेन उपजिल्लोधिकाऱ्याची करची न्हय बदली, मुळगांवकारांची मागणी। आणि धड्यार दारबानोडे न्हंयत बुडिल्ल्या भुरग्याची सापडली कूड। 10वीक शिकपी 5 विद्यार्थी मंगळारान न्हंयत गेल्ले न्हांव। आता खबरो विस्तारान। बायणा घरफोडी प्रकरणात अटक केल्ल्या 6 जाणां मदलो एकलो दुबावीत सागर नायकाच्या दुकानात कामाक आशिल्लो खंय आणि एका वर्सा पयलीं काम सोडिल्ले। कामाक आसतना सागराच्या फ्लॅटाची रेकी करून एका वर्सा उपरांत ताणें डाव सादिल्लो, पूण वास्को पुलिशेच्या तत्परतायेक लागून दरोडो प्रकरणातल्या 6 दुबावितांक धरपाक येवश आयले। ह्या 6 जाणांक वास्को पुलिशेन बिरेस्ताराक गोंयांत हाडले। फरार आशिल्ल्या 7व्या दुबाविताकूय पुलिशेन बेंगुरच्यान उखल्लो। बायणा घरफोडी प्रकरणात अटक केल्ल्या 6 जाणांक पुलिशेन धरून वास्को हाडले। हे 6 जाण मूळचे ओडिसाचे। 6 जाणां मदलो एकलो दुबावी सागर नायकाच्या दुकानात कामाक आशिल्लो खंय। ताणें एका वर्सा पयलीं काम सोडिल्ले। कामाक आसतना ह्या दुबावितान सागराच्या फ्लॅटाची व्यवस्थित रेकी केल्ली खंय। काम सोडून एका वर्सा उपरांत ताणें आपल्या साथीदाराचे मजतीन डाव सादिल्लो म्हूण डीजीपी आलोक कुमारान सांगले। पुलीस आनीक एकल्याच्या मागार आशिल्ले, तांकांय बंगळुरूत अटक केल्ल्याचे कळटा। सागर नायकाच्या फ्लॅटांतल्यान चोरयेक गेल्लो चडसो म्हालवत जप्त केल्ल्याचे डीजीपीन सांगले। एका फाटोफाट एक जावपी चोरयांक लागून नाकाबंदी वाडयल्या, तशेंच लोकांनी बिराडाक रावपी आनी कामाक दवरिल्ल्या कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करप गरजेचे आशिल्ल्याचे डीजीपी आलोक कुमार सांगता। जनता से एक तो जो टेनेंट वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ब्लॉक पुलिस कंटिन्यूस ड्राइव भी चलाती है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेनेंट्स की जानकारी नहीं देते हैं। तो ये एक ऐसा गैप है जो स्टेट के अंदर में सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। दूसरा है कि जो लोग एम्प्लॉय रखते हैं, जैसे इस केस में मैं आपको बताऊं जो लोग पकड़े गए उसमें एक व्यक्ति जो है इनके यहाँ काम कर चुका है और वो काम करने के दरमियान ही उसने सारी जानकारी जुटाई थी कि घर के अंदर जाने के क्या रास्ते हैं, घर में क्या चीज कहाँ रखी जाती है, और उसी जानकारी के आधार पर इस घटना का डिजाइन बनाया गया और उसको अंजाम दिया। तो इसलिए जो आप अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस से कराना, उसकी जानकारी सारी देना। कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय ऐसा है कि आपके यहाँ है, उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट कोई नहीं है, उसका पिछला कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी जानकारी पुलिस को दे रखी है, उसके फोटोग्राफ्स हैं, उसके आईडीज हैं, उसके मोबाइल नंबर्स हैं, उसके घर के पते हैं, तो पुलिस के लिए ये काम आसान होता है। तो ये एक डिटेल्स भी होता है, एक प्रिवेंटिव स्टेप भी है, और साथ में जब कहीं कोई इंसिडेंट खुदा खास्ता हो जाए तो उस समय इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को आसानी होती है। दोनापावला आणि म्हापशेच्या घरफोडी प्रकरणात पुलिशेच्या हातीक अजूनय कितेंच लागूंक ना, ताका लागून हेवूय प्रकरण अशेंच उरतले काय म्हूण दुबाव आशिल्लो। पूण डीआयजी वर्षा शर्मान हे प्रकरण सुटावे करपाचे आव्हान स्वीकारिल्ले। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्माच्या नेतृत्वाखाला मुरगांव आनी वास्को पुलिशेन दुबावितांक धरले। बायणा दरोडो प्रकरणाची केस यशस्वीपणान सुटावी केल्ले खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान मुरगांव आनी वास्को पुलिशेक शाबासकी दिली। Finally, hard work has paid. It was hard work and hard effort.
to get that clue, we have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers, SP Tikam, USP Kadam, DIG Madam, IG, DGP were sitting in this office, monitoring everything. On the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Third day, what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. Yeah, my colleague Vaibhav was constantly on call. I told SP we will send him because I know him. And Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Dithin was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa, another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent. And finally, the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to enter their houses, watch their CCTVs, and CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours. It was uncomfortable for them also. But we requested, but Murmungaonच्या लोकांना आमका खूप help केली. That we are able to get on the challenge that was accepted by our DIG. पयली म्हटल्यार केस ब्लाइंड केस आशिल्ली. शेरी साहेबान सांगला त्या भशेन एक क्रूचर आमी थंय फायंड आउट केली. SP सर आमचो इतलो टेक्निकली साउंड आसा की त्याच्या टेक्निकल सर्वेलन्साचेर आयज आमी क्रिएट करपाक पावले. आय एम व्हेरी हॅपी आणि आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सिनियर सुपिरियर्स की तेंच्यांनी म्हाका हो टास्क दिलो मुंबय वचपाचो आनी म्हाका टीम म्हाजी स्वताची चूज करपाक दिली. PSI गौतम शेटकर, PSI सिद्धेश नायक, वेंकट गवंडर, अमर गांवकर, कास्कर विशाल हांच्यांनी एक सारकी महत्वपूर्ण कामगिरी म्हणटा ती हेंच्यांनी बजयली. 5-6 दीस थंयसर टायरलेसली काम करून न्हीद ना, जेवण ना, कांय ना. जो फीडबॅक आमकां वयल्यान मॉनिटरींग जातालें साहेबा कडल्यान, SP सावथा कडल्यान, DIG मॅडमी कडल्यान, त्याच्यामुळे आमी ट्रॅक करपाक पावले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 19 नोव्हेंबराक उबोदणो सांताक्रूज वाठारात दिसा उजवाड्या एका इमारतींतलो फ्लॅट चोरांनी फोडिल्ल्याची घडणूक मुखार आयिल्ली. चोरांनी भांगर, चांदी आनी रोख धरून वट्ट 25 लाख रुपयांचो मालवस फारायल्लो. ह्या प्रकरणात ओल्ड गोवा पुलिसांनी मूळ महाराष्ट्रातल्या लोकेश सुतार ह्या दुबाविताक कर्नाटकात अटक केल्ल्याची माहिती उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकयकारान दिली. पळया. 19 नोव्हेंबराक उबोदांडो सांताक्रूज वाठारात दिसा उजवाडा एका इमारतींतलो फ्लॅट चोरांनी फोडिल्ल्याची घडणूक मुखार आयिल्ली. चोरांनी भांगार, चांदी आनी रोख धरून वट्ट 25 लाख रुपयाची मालवस फारायल्ले. त्या उपरांत ओल्ड गोवाच्या पुलिसांनी चोराचो नेटान सोद चालू केल्लो. या संदर्भात ओल्ड गोवाच्या पुलिसांनी लोकेश सुतार मूळ महाराष्ट्राच्या दुबाविताक कर्नाटका राज्यात अटक केला. या दुबाविताचेर सुमार 25 वयर गुन्यांवकारी कागाळी नोंद आशिल्ल्याचेय मुखार आयला. या चोरयेच्या प्रकरणात ताणे फारायल्ले पयशे आनी भांगार पुलीस बेगोबेग जप्त करून फुडली कारवाय करतले अशी माहिती उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकयकारान दिली. On the complaint of Kusum Chauhan from Pune apartment, Santa Cruz, complaint was registered regarding burglary in her flat. Old Goa Police PI and his team conducted meticulous investigation, and from the sources we have zeroed down one accused by name Lokesh Sutar. He's from Karnataka. He is resident of Maharashtra, but he was placed in Karnataka, Kalgadgi. He was arrested, and from him we have recovered one Grand Vitara car, which was purchased from the money stolen from this house. Now, this accused is involved in more than 25 crimes in Maharashtra and Karnataka. We are in the process of recovering remaining gold and cash involved in this crime, besides his criminal antecedents and involvement in other cases. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. जिल्हा पंचायत आरक्षणाक हरकत घेवपी दोनूय याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारल्यो. ताका लागून जिल्हा पंचायत वेंचणूक थारायिल्ल्या प्रमाण डिसेंबराचे 20 तारखेरूच जातली. उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याक लागून गोंय सरकारान सुटकेचो श्वास सोडलो.
खणमालाची येरादारी करपी ट्रकांक रोड टॅक्सांत सवलत मेळटली ह्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। तशेंच अनुकंपा तत्वाचेर जश्यो नोकऱ्यो मेळटात तेच तरेन अनाथ आशिल्ल्यांक सरकारी नोकरेत प्राधान्य दितले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। प्रस्तावित पशुवैजकी महाविद्यालया खातीर एकूण 185 पदांक मान्यताय दिल्या। भूमहसूल कायद्या खाला सनद मेळोवपाचो काळ 60 दिसांवेल्यान 45 दिसांचेर येतलो। हे विशींच्या अध्यादेशाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। तशेंच गोमेकोत सहाय्यक प्राध्यापकांसयत कंत्राटी पदां भरपाक मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। सनद मेळपा खातीर जे 60 दीस लागताले ते सबस्टिट्यूट करून आता 45 डेजचेर हाडल्या, 15 दीस कमी केल्या, जेणे करून बाकी टीसीपी फॉरेस्ट हातूंतल्यान जे सगळे हाजे रिलॅक्सेशन केला आणि ते 45 दिसाचेर हाडला। 45 दिसाच्या भितर सनद मेळटली। रोड टॅक्स एक्झम्पशन मायनिंग ट्रक्स जे आशिल्ले तांकां पयलीं दिल्ले आणि आता तांकां परत एकदा ह्या 2 वर्सां खातीर दिल्लो आसा। अप्रुवल ऑफ द कॅबिनेट फॉर द क्रिएटिंग द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर द अपकमिंग गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी एंड एनिमल सायन्स ताका पोस्ट अप्रुवल दिले। अमेंडमेंट टू द कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट स्कीम, ही कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट स्कीमान आमी हे केला। स्कीम फॉर द कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट अंडर द गोवा गव्हर्नमेंट इज अप्लायड विदाउट हो फक्त जे ऑर्फन जाता भुरगीं पळय न्ही त्या भुरग्यांक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी करप आणि तांकां जाता तितके बेगीन दिवप। आमी 2 हेज्या पयलीं एक अमेंडमेंट हाडलेलो की जो इन सर्व्हिस एक्सपायर्ड जाता ताजे लिस्ट वेगळे करप आणि ताका तुरंत घेवप। म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोण तरी एक्सिडंट जावन गेलो, कितें तरी इलेक्ट्रिकल जालो जाल्यार ताज्या भुरग्याक बेगीन जॉब दिवप। तशेंच हांगासर कॉम्पेन्सेट करप ऑर्फना खातीर। गोवा जनविश्वास ओके 12th एक्ट ऑफ द गोवा विच इज बीइंग रिक्वायर्ड कंपल्सरी हातूंतल्यान 2 हे केल्ले आसा। एक आमी ज्या जाग्यार इम्प्रिजमेंट आशिल्ली वेगवेगळ्या एक्टांनी जवळपास 28 एक्ट जे आशिल्ले पळय न्ही वेगवेगळे थोड्या हितूर इम्प्रिजमेंट हे जे आशिल्ले थंयसर फायन येयला, म्हणजे इम्प्रिजमेंट आसची ना। ओके गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या हाच्या सकयल तांच्यांनी जे डिक्रिमिनलायझेशन प्रोसेस सुरू केला तो सेम डिक्रिमिनलायझेशन प्रोसेस गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान फॉलो केल्लो आसा। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ल्या आरोपांचो तपास निमण्या पावण्यार पावला। आता मेरेन चल्ल्या तपासात पूजान केल्ले आरोप पुरायपणान फट आशिल्ल्याचे दिसून आयले अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगतात। पळयात पुराय बातमी। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ले आरोप पुरायेन फटीचे आसात अशें आता मेरेनच्या तपासांतल्यान दिसून आयिल्ल्याचे डीजीपी आलोक कुमार सांगता। पूजान केल्ल्या आरोपाचो तपास निमण्या पावण्यार पावला। तपास पुराय जाल्या उपरांत हे विशींचो खुलासो करतले अशेंय डीजीपीचे म्हणणे। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळेकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली। आपूण मोगोवपाच्या ऑफिसात कामाक आशिल्ले थंय लेगीत आपणे पयशे घेवन नोकऱ्यो विकल्यात। पूण 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळेकरान आपल्याक उत्तम पार्सेकार आनी निखिल देसायक मेळोवन दिल्ले म्हूण पूजान दावो केल्लो। कंक्लूड होने वाली है, उसके अंदर में कोई जो भी उसके आरोप हैं कोई सच नहीं पाया गया, जितनी भी इंक्वायरी अभी हुई, लेकिन इंक्वायरी कंक्लूड हो जाएगी उसके बाद डेफिनेटली उसकी जानकारी होगी। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। बफर झोन मार्क करून रातपाळी बंद करात नाजाल्यार मायनिंग बंद करात अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी दिल्या। दुसरे वटेन मुळगांवचो प्रश्न सुटावत जाय मेरेन उपजिल्लोधिकारी बदलचो न्हय अशी मागणी लोकांनी केल्या। फाटल्या 2 वर्सांच्यान मुळगांव गावात मायनिंग प्रश्न धुवत आसा। बफर झोन निश्चित करात, मायनी वयली रातपाळी बंद करात आणि गावचे हेर प्रश्न सोडयात अशी मुळगांवच्या लोकांची मागणी आसा। हे फाटभुंयेर दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात एक बसका जाली। हे बसकेक पंचायत, कोमनीदाद, शेतकरी आणि देवस्थान समितीचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले। तो बफर झोन जो आम्ही कितलेशेच मिटिंगेन डेप्युटी कलेक्टराकडे रेज केलो पण अजून मेरेन त्या बफर झोनाचे तेंच्यांनी कांयच करूंक ना। म्हणजे बफर झोन मार्क करून दिवचो आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांनी मायनिंग सुरू करचो पण टील डेट मेरेन तेंच्यांनी कांयच हे करूंक ना। जेन्ना ग्रामसभेन जेन्ना हो विशय येयलो तेन्ना ग्रामसभेन सगळ्या गांवच्या लोकांनी सरपंचाक सांगले की तूं एक डेप्युटी कलेक्टराक लेटर कर, जी आमची नायट शिफ्ट चलता ती बंद करची आणि जे
बफर झोन डिमार्केशन करूंक ना. आता बफर झोन म्हटल्या बरोबर जे आमच्या गांवचे लोक जे आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेले आसा की 2021 जो आराखडो आसा त्या आराखड्या प्रमाणे जो बफर झोन मार्क केला त्या बफर झोना प्रमाणे तेंच्यांनी कंपनीन रावचे आणि तो डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत आमकां तो डिमार्केट करचो हो आमचो प्रश्न आसलो. आणि त्या खातीर पंचायतीन लेटर काढले. त्याच्या पयलीं मानस बागान एक आमची सगळ्या लोकांची एक मिटींग जाली आणि त्या मिटिंगेनी लोकांनी प्रश्न रेज केलो की मायनिंग ऑपरेशन जे ह्या मानस बागा लोकांच्या घरा कडेन तेंकलेलें आसा आणि आमकां मायनी पासून धोको आसा. तेन्ना हेचेर जाता तितल्या बेगीन पंचायतीन कितें तरी तोडगो काडचो. ह्या खातीर पंचायतीन डेप्युटी कलेक्टर PI म्हूण मायन्स डिपार्टमेंट इवन आमचो बिचोलचो आमदार आसा त्या आमदाराक पासून लेटरां केल्ली आणि त्या लेटरा प्रमाणे आयज आमकां हांगा डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग अरेंज केल्ली आणि त्या मिटिंगेन आमी स्पश्ट सांगलेलें आसा की जो पर्यंत बफर झोन मार्क जायना 21 आराखड्या प्रमाणे बफर झोन मार्क करिना आणि नायट शिफ्ट जो पर्यंत बंद करिना तो पर्यंत मायन ऑपरेशन हांगासर आमी बंद करतले. समज जर लोक आता कितें आहा लाग आमच्या गांवचे लोक सारखे चवताळले आहा. जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं आमी प्रत्येक फावटी झगडटा. तर महेशान सांगल्या प्रमाणे 4थो डेप्युटी कलेक्टर. आता जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर नवो येता तेन्ना ताका पास्ट कितें आसता तें खबर नासता. तो परत आमकां विचार तुमचे कितें डिमांड आसा कितें तुमचे प्रश्न आसा आणि ते आमकां सांगपाकूच थंय टायम वयता. आणि हे आमकां अशें दिसता की हे मुद्दामून करता काय कितें जर डिले करच्या खातीर जावं लोकांक फटोवच्या खातीर अशें मुद्दमून जाता काय कितें असो आमकांय संशय येयल्लो आसा. तांकां पयलींचेच डिमांड परते तांकां आमी हे करून दाखयले सांगले जेचेर आमचे अजून पर्यंत आमचो तोडगो कांय काडूंक ना. पण कलेक्टरान आमकां आतां डेप्युटी कलेक्टरान एश्युरन्स दिला की जे आमी कितें आहा नायट शिफ्ट जावं डिमार्केशन ते लेटर करून मायनिंग डिपार्टमेंटाक लेटर करून हे करपाचें म्हणून हे केलां सॉर्ट आउट करपाचें. हेजेर कितें जाता एवरी टायम आमी मिटींग घेता 2 मिटिंगांनी डेप्युटी कलेक्टर चेंज जाता. हेची आमी सरकाराक जाणीव करून दिता की आनी आमचे इशू सगळे थंयच उरता. डेप्युटी कलेक्टर चेंज जावन आतां म्हाका दिसता ही आमचे 5वो डेप्युटी कलेक्टर हांगा हे जाला आनी आमचे इशू तशे पेंडींग उरलेले आसा. म्हणून आमी सरकाराक एक उलो मारता की जेणे करून आमचे जो पर्यंत इशू सॉल्व जायना तो पर्यंत एक डेप्युटी कलेक्टर जावन तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हांगासर हे करचें म्हणून. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. धड्यार दारबांदोड्या न्हंयत बुडिल्ल्या भुरग्याची कूड 24 वरांनी सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 10वेक शिकपी 5 विद्यार्थी क्रिकेटाची प्रॅक्टीस सोडून न्हंयत न्हावपा खातीर गेल्ले. न्हावपा खातीर न्हंयत देंवले तेन्ना तातूंतले 2 विद्यार्थी उदकांत बुडपाक लागले. प्रसंग वळखून वांगडा आशिल्ल्या इश्टांनी एकल्याक वाटायलो मात 15 वर्साच्या भुरग्याक वाचोवपाक तांकां अपेस आयले. प्रॉब्लेम म्हटल्यार देंवोवपाक स्पेशली प्रॉब्लेम जाता आनी हांगासर ड्रावनींग केसीसूय आतां आमी लास्ट इयर पळयत जाल्यार खूब जाल्यो चडश्यो भुरगेच अशें म्हटल्यार न्हावपाक येता एक नेग्लिजन्स जाता. सो भुरग्यांनी हांगासर हेजेर लक्ष दवरचें. खुबतलो आतां फ्लोट जाल्लो तो सो ताका ट्रेस केलो आनी हँडेड ओवर टू फोंडा पुलीस. आमी धड्या गांवांत आसा ज्या जाग्यार काल जो भुरगो बुडलेलो आनी तो भुरग्याची बॉडी काल दिसभर सोदली तेन्ना मेळनासलेली. जेन्ना आयज तेजी बॉडी उदकान उपताली तेन्ना ती रिकवर फोंडा अग्निशामक केल्ली आसा. शोधकार्य तेंचे चालू जाल्ले. कांय सकाळ फुडें तेंचे परत शोधकार्य तेन्ना चालू केले तेन्ना ती बॉडी ताका उपता ती मेळ्ळी. आनी ही बॉडी जी आतां आहा ती काडून फोंडा पुलिसांनी हेचो पंचनाम करून रिसर पंचनाम करून ती बॉडी हांगा पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव स्पेसियो धाडलेली आसा आनी फुडलो जो तपास आसा तो फोंडा पुलीस करीत आसा. गोमंतक TV खातीर धड्याच्यान एकनाथ खेडेकर. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयांत राजकी समीकरणां बदलपाक लागल्यात. राजकीय हित साधपा खातीर कोण कोणाचो वांगड करता आनी कोण कोणाक घेवन फुडें वता हे येणाऱ्या काळांत दिसून येतले. काँग्रेस आनी RGPचे मूळ एक ना. हे दोनूय पक्ष गोंयकारांक लागून एकठांय येतात. पूण आप आनी RGPचे मूळ एक आसा अशें बाणावलेचो आमदार आनी आपाचो फुडारी वेंजी वेगस सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. आमी मरे 45 डेज पयले 4-5 दीस पयले आमी डिसायड केलें की आमकां बेसाव ना कोणाले 20% फ्री वोट म्हणून ना.
आमकां मरे 20% फ्री वोट जालो हा, कित्याक पयलीं जे पुर्वजांगे जे काँग्रेसा आशिल्ले तेम बरें काम केल्लें आनी ते बरें कामा लागून आज हो जाणटो लोक जो आहा 45, 50 एंड अबव हो ते काँग्रेसाकू माता. आता जे काँग्रेस आहे तेमी काम कोण आपल्यागे कामाचेर वोट एकठांय केलो ना, सो 20% वोटाचेर हे आज भोंवताय. आनी ही परिस्थिती आमी हरियाणाकूय चोयल्या, दिल्लीतूय चोयल्या आनी हे अशें करताय म्हूण आमी डिसिजन केलें की आम एकले ग्राउंडार वयतले, आम 50 सिटां ZP आम झगडले, आम लोकां मद वयतले, आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनीक बांदून लोकां सेवा करतले आनी सेवे वयल्यान वोट मागतले क्रेडिबिलिटी वाडोवपाक. सो आमी काम करून वोट मागपाचे प्रयत्न चालू केलो. 22 आमचे कॅन्डिडेट आज आउट केल्ल्या आनी हे जेन्ना आसतना काल जेन्ना आमी एक स्टेटमेंट काढलो RGP आनी आमी वांगडा वयतले काय म्हणून, सध्या आमी सगळे एकलेच वयताय, पूण हांव एकूच सांगलेलें आमची मुडां एक, RG गेली आनी आमगे मुडां एक, आनी ही मुडां आमगे एक जाल्यार ती दोन्ही मूळ एक करपाक जाय जाल्यार गोंयकारांनी आनी दोन्ही कोर कमिटीन डिसायड करपाक जाय. जो तर गोंयकारांक आनी दोन्ही कोर कमिटीक दिसता की मनोज परब आनी विरेश बोरकर नॉर्थाचो आनी वेन्झी वेगस आनी क्रूज सिल्वा सावथाचे हे दोन्ही मूड एक जावन जरी तरी गोंयकारांक बरे भाशेन एक ब्लेंड जावपाक जाता जाल्यार दोन्ही कोर टीम डिसायड करतल्यो. पूण सध्या आमी ZP एकले वचपाचो प्रयत्न केलो. हे सगळ्यांक आज ते चाडोन पडले आहे, कित्याक तेंगे मूळ एक नाय, तेंगे मुळा काँग्रेसा गेली आनी RGगे मूळ एक नाय, ते एडजस्ट जावपाक सोदताय गोंयकारा पासून. पूण ते एडजस्टमेंट जातले कितें? एमको डिफेक्टर्स बोलो आहे, एमकोडे गेल ते 2022 इलेक्शना स्ट्रींट ऑपरेशनाचेर तेंक पयशे दिता आसतना जे सांपडलेले आहाय ते अजून तेंगे पार्टीन आहाय आनी ह्या पार्टीन भोंवताय. तेंक ऑफिस बेरर केलो आहे, ते अजून ते ऑफिस बेररान तेंक काडपाक जाय आशिल्ले, ते काडनाय. सो हे सगळे परिस्थिती आसतना हे कितकोन वचपाक शकता वांगडाक. सो म्हाका दिसता हे हुंय काय लोकां दिशाभूल करपाक ब्लफ करपाचो प्रयत्न, हो प्रयत्न आमकां पयलोच खबर आहा, आमगे एक्सपिरियन्स आहा आनी वायझर इज द वन हू अंडरस्टँड्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स. सो हरियाणाचे मिस्टेक किंवा दिल्लीच्यो मिस्टेकाचे आमकां नियाळ केल्लो आनी वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग ग्रासरूट लेवल फॉर गोवा एंड गोवन्स. सो आज म्हाका दिसता गोंयकारांक आमी सोडून दिलो, गोंयकारांक कितें जाय ते दोन्ही कोर कमिटी मागीर डिसायड करतल्यो. पूण आज हेंचे मदें जे गठबंधन करपाक सोदताय म्हणटाय ते गठबंधन जावं या जायनाका, पूण गोंयकार पळयता की गोंयकार एडजस्ट जावपाक सोदता. हांवें आनी एक पाट म्हणलें, एमको बॅगेज आहा, काँग्रेसाको जी बॅगेज आहा ती बॅगेज घेवन जरी तरी एकठांय जावपाक जाय जाल्यार आमी तितून नाय, वी आर नॉट विथ दॅट. कित्याक हेंगे बॅगेज हेंगे जे एम चोलां गोंय चोलां दोंगर काटलाय, हे जितले जे रूल आज जे कातोरपाचे प्रोजेक्ट येताय हे एम गायलोले प्रोजेक्ट, काँग्रेसान गायलो प्रोजेक्ट. आनी बीजेपीक जरी तरी आज डिफीट करपाक जाय जाल्यार एक मायंड जाय, नॉन करप्ट मायंड. आनी नॉन करप्ट मायंड, नॉन करप्ट लोक आनी लिडर्स जाय जाल्यार आम आदमी पार्टी इज द ओनली फोर्स. आनी ह्या फोर्सा बारा जरी तरी आयडियोलॉजी एक आहा, मूड एक आहा म्हणटा ती एक RGP, कित्याक ते आमचे बरो आशिल्ले. मनोज परब एक बरो फ्रेंड, विरेश बोरकर एक बरो कलीग आनी हे मुखायल वाट जरी तर गोंयकारां ते भाशेन हे विजन हे दोन फोर्स जरी तर एकठांय जावन मुखार वचपाक दिसताय जाल्यार हे गोंयकार आनी कोर कमिटी चोयतली. आमचे आतिशी मॅडम आमचो टीम ही ते अंडर दवरलो आहा. सो वी वील थिंक अबाउट दिस एट लेटर ऑन. बट सध्या ZPक आमी सगळे एक जावन वचपाचे प्रयत्न जो केलो तो जायना म्हणून आमी 22 सीट्स आमी घायल्या, मुखायली सीट आमी घालपाक सोदता. 20 मीटर घराबाहेर बसोवपाच्या संदर्भात 20 खात्यान काडिल्ल्या आदेशाक लागून लोकांची गैरसोय जाता. ह्या आदेशा फाटलें कारण स्पश्ट नाशिल्ल्यान 20 खात्यान हो आदेश फाटीं घेवचो अशी मागणी विरोधकांनी लावन धरल्या. मजगती घराबाहेर मिटर बसोवचो हो आदेश आदी काडिल्लो, काय लोकांनी घराबाहेर बसयल्ले आसात. जांकां कोणाक अडचण निर्माण जाता तांकां मजत करतले अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. बिरेस्तारा काँग्रेस पक्षान 20 खात्याक घेराव घातलो. मिटर घराबाहेर बसोवचे, एका म्हयन्याचे जर बील कोणी भरूंक ना जाल्यार तांचे कनेक्शन कट करतले असो आदेश 20 खात्यान काडिल्लो. ह्या आदेशा लागून लोकांची गैरसोय जाता. तशेंच आदेशा फाटलें कारण अजून स्पश्ट नाशिल्ल्यान 20 खात्यान हो आदेश फाटीं घेवचो अशी मागणी गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरा सयत बाणावलेचे आमदार वेंझी वेगस हांणी केला. आता दिस नोटीस इटसेल्फ इज कन्फ्युजिंग. नोटीस म्हणटा की जे कंज्युमर आसा तांणी 28 नोव्हेंबर मेरेन सगळे मिटर जे आहा ते एक्सेसिबल करचे. आता प्रश्न असो की लोकांची जी घरां आसा मिटर वणटीचेर आहा, पूण घर आणि कंपाऊंड हाचे भितर 20 मीटर 50 मिटरचो फरक आहा. तुका
गेट ओपन करून भितर वचून तो मिटर पोवचो पडटा. आता एक्सेसिबल म्हणल्यार मिटर काढून कंपाउंडार घाल म्हणटा हो. आता तेका आमी विचारले की बाबा रिजन कितें, हो तुवें आतां मिटर पळय भायर हाडपाचो प्रयत्न तुवें करता तो रिजन कितें, देर हॅज टू बी सम लॉजिकल रिजन. तो सांगता की इट हॅज टू बी एक्सेसिबल इन केस ऑफ इमर्जन्सी. तो म्हणटा की नॉन पेमेंट जे पळय कोण लोक करता ताचे म्हणटा कापपाक आमकां डिफिकल्टी जाता. म्हणजे हे डिपार्टमेंट फक्त कापपाक नंबर 1 ते आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां, खंय गेलो कापले. आज एक गोंयकार जर तर 1 म्हयन्याचे बिल फारीक करना ताजे लायन कापपाक ते नंबर 1. पूण तांची स्वताची डिपार्टमेंटां एक वर्स जाले अजूनही भरना. जवळपास 300 करोड रुपयाचे एरियर्स आहात ते रिकवर करपाक हांचे कडेन तपास जातना. प्रॉब्लम मरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमगेलो इज नॉट वर्किंग फॉर गोंयकारांक काम करना तो. कित्याक गोंयकारांक काम करता जाल्यार पळय सद्या बिल वाडयता आनी विथआउट एनी रिजनिंग वाडयता. जेन्ना सेंट्रलाक आनी हिंगा डबल इंजीन एक आटीन म्हणटाय जाल्यार डबल इंजीन जाल्यार हो सगळो जरी तरी डिस्पेस पयली जरी तरी सेंट्रलान कोण फंड हाडून जर तर केल्लो जाल्यार असल्यो नोटीस येनाल्यो. नाव तेमी नोटीस काडल्या की बाय 28 लोकांगे जे मिटर भितर आहे जावं तो पोर्नो मिटर या डिजिटल मिटर तो लोकांनी काढून 2 दिसां भितर भायर घालपाक जाय म्हणटाय ते. आनी ना जाल्यार ते इन्स्पेक्शना येतले आनी इन्स्पेक्शना येवन मागीर तुमचे जे मिटर तुमी भायर घायले नाही तेमकां तुमी लायट काडटले. कितें चल्लां तुमगे राज आहा म्हणून तुमी कितेंय करतले. तुम लायफ टायम सरकार चलोवपाक येयले. लायटी इलेक्ट्रिसिटी तुम हाडली पयली गोंयांत तुम हाडू ना. तुमी येवन आतां एडमिनिस्ट्रेशन करताय. दीस इज रॉंग वे ऑफ पुटिंग थिंग्स अप. घरा भायर मिटर बसोवची सुचोवणी पयलींची. कांय जाणांनी मिटर पयलींच घरा भायर लायिल्ले आसा. आमी नेमांक पाळो दिता. जर कोणाक अडचण निर्माण जाता जाल्यार आमी तांकां मदत करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें. प्रॉपर प्लेस ERC डिसिजन आमी इम्प्लिमेंट करता जालें ताका. आतां नवो न्हय ते 6 म्हयने जाले लोकांनी काडले सुद्दां. तेंच्यांनी डिमांड केला की हे करना जाल्यार परते ते काँग्रेस सांगता म्हणून हांव कितें करपाक ना. लक्षांत हाडलें इट इज रुल्स एंड रेग्युलेशन. आमी रुल्स एंड रेग्युलेशनात काम करपी मनीस हांव. आय विल फायंड आउट अ सोल्युशन वॉट इज टू बी डन. हो पक्ष सांगता तो पक्ष सांगता म्हणून सुदीन ढवळीकरांना काम करपाक वचूं ना. जे एकठांच आसा जे JERचे आमकां सांगता ताचेर विचार विनिमय करून आनी ताचेर तोडगो काडपा खातीर फाल्यां सकाळीं मुख्यमंत्र्या कडेन जर वचचें पडलें जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्या कडेन वतलो. लोकांक त्रास दिवपा खातीर आमी हें काम करना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.